नमस्कार. धारगळ हांगासर गौरेश धारगळकर हो 25 वर्षाचो भुरगो रस्तो क्रॉस करून वयतालो आणि त्याच वेळार एक चारचाकी कार GA08AA5735 ही गाडी हायवेतल्यान म्हापसा सायटीन वयताली तेन्नाच ह्या भुरग्याचेर धडक बसली आणि हो भुरगो गंभीर जखमी जालो. तेका सुरवेक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचाराक व्हेलो, पण थंयच्यान बांबोळी ताका शिफ्ट केल्लो आसा. ताची प्रकृती चिंताजनक आसा. घटनेस्थळी पेडणे पोलिसांनी धाव घेवन घटनेचो पंचनामो केला. कार चालक ताब्यान घेतले अशें आमचे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी सांगला. पुढील तपास तेच करत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.